बस स्टँडा कडल्या फोटो मारून धाडला आमचो. जर हयच्या वयर हेल्मेट घालपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी घालपाक जाय न्हू. पोलीस काय म्हणटा हय हे कोण मागीर अशे फोटो मारले येयल्ले दिसा आमकां हे धाडटले आमी कशें म्हूण हें करपाची. रूल सगळ्यांक सारको आसपाक जाय न्हू. कंपल्सरी चिखली क्रॉस केले ते आमी हेल्मेट घालता. पण आता आमी थोड्या कडेन वाड्या थिंगासून धरले हें केलें कोणी फाटसून फोटो मारल्या आनी तालावन धाडले आमकां. 100 रुपयाचे प्रश्न येना पण हेजे फ्युचराक आनीकूय जातले न्हू. आतां भरले म्हणटकच फाल्यांय जातले न्हू. ते आमचे म्हणणे ताका लागून साहेबाक आमी मातशें मेळून उलोवपाक सोदता हेजें आतां सोल्युशन कितें. बिकॉज ऑफ द तालाव पडला म्हणून सगळ्यांक लेटरी येयला. थोडे लोक फोटो मारता भायल्यान येयला हिंगा. सो दॅट इज लिगल ऑर इलिगल. आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट भायल्यांचो फोटो मारपाचो लिगल काय इलिगल. फाल्यां ते फोटो मारतना आनी दुसरें कितें करपाक शकता मिसयूज करपाक शकता ऑफ दॅट फोटो. एंड सेकंड आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट की इतले ते भिकेक पडला की 100 रुपया दे आर अँड पुलीस आर नॉट डुईंग एनी जॉब. लेट देम वेट नो एट ईच पॉयंट टू पुट द फायन. दॅट वील बी गूड आय थिंक. हे फोटो मारून धाडप 3 म्हयन्यान घरा कडेन लेटर येवप. दॅट टायम यू डोंट नो वॉट कितें जाल्लें तें. आतां बायलां बी येयला पळय. आतां तिजो फोटो कित्याक लावन मारलो. ही मे बी हॅविंग दॅट क्लिप. ही मे बी मिसयूज दॅट क्लिप. ताजेर एक FIR करपा जाय. आज पुलीस स्टेशनाक पुलीस इन्स्पेक्टर नोलास्कर आपोजो कॉल आयलो एका मनशा कडल्यान आल्फ्रेड म्हणटा ताजे कडल्यान की आपूण थंयसर प्युमा स्टोरा कडेन राविल्लो ऑपोजीट तिलक मैदान आनी ट्राफीक वायलेटरांचे फोटोग्राफ मारतालो एज पर द ट्राफीक सेंटिनल स्कीम वीच इज अ अप्रूव्ड अँड नोटिफायड स्कीम ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. आणि ते करता आसतना आपूण मारले आनी फोटो मारतालो तो आयले लोक आनी आपल्याक म्हणपा लागलो कितें फोटो मारता काय म्हणून दमदाटी केली. ताणें आनीक कोणाक आपयले आनी मागीर ताज्या उपरांत तिची गाडी फोडली हेल्मेट बीन मारून सगळ्यो काचो फोडल्यो. आनी लोक पळयताले बाजार एरिया म्हणटकीर पळयताले. तो म्हणटा 5-6 जाण आशिल्ले मनीस जे आयले ते मागीर फाटल्यान ताज्या. आनी ताज्या उपरांत ताणें पुलिशेक फोन मारलो. इतक्यान पुलीस पावले आनी PI पावलो आनी स्टाफ पावले आनी ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलो. कित्याक आमचे थोडो एक्सायज चलता रिगार्डींग 26 जानेवारी. ताज्याक लागून स्टाफूय पुलीस स्टेशनाचेर कमी आशिल्लो. सो हाडलो आनी एक बायक आशिल्ली. ही आयडेंटिफायड दॅट बायक. सो 2 जाण स्टाफ ती बायकूय घेवन येवपाक लागले. सो ताजी गाडी उरली थंयसर फॉर बिकॉज इट फोडिल्ली बीन ती. इतकें म्हणटा म्हणल्यार 2 मिनटां ती गाडी काडटा म्हणल्यार थोड्या लोकांनी गाडी परतिली आनी ताजे व्हिडिओ चित्रण बीन लोकांनी खूब केल्लें आहा. सोशल सायटीचेर घातिल्लें आसा. सो ह्या कारणान आमी मिस्टर आल्फ्रेड आल्मेदा हो रेजिडेंट ऑफ शांतीनगर वास्को हाजो केस घेवन ताजी केस रजिस्टर केल्ली आसा की मॉब क्रिएट केलो तांच्यांनी आनी गाडी मारल्यो ताका थ्रेटन केलो मारपाक. ताज्या गाडये मुखार स्कूटर घाली आनी ताका भायर सरपाक वचूंक दिना जाले आनी सो आनी ताज्या उपरांत गाडी टर्न टर्टल करून कंप्लीट डॅमेज केली. हाजेर आमी ऑफेन्स अंडर सेक्शन 143, 341, 506 पार्ट 2, 352, 427 रेड विथ 149 IPC रजिस्टर केल्लो आहा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर. हातून 2 मनशांक जे आयडेंटिफाय केले कंप्लेनंटान विक्टिमान. तांची नांवां आसा केदार सन ऑफ भरत पेडणेकर हो न्यू वाडे वास्को रावता आनी सूरज सन ऑफ सत्या गावस सातर्डेकर हो 23 वर्साचो भुरगो हो बेलाबाय वास्को रावता. हांकां दोगांयकूय अरेस्ट केल्ले आसा. बाकीचे थोडे आयडेंटिफाय जाता जे फोटोग्राफ्स पळोवन आनी तांकां आमी ट्रेस करपाक आनी कशें. हे पळय ट्राफीक सेंटिनल स्कीम ही गव्हर्मेंट नोटिफायड स्कीम आसा. पयलीं रस्तो युजर्स कमी आशिल्ले. आतां गाडयोय तितक्योच खूब वाडिल्ल्यो आसा आनी पॉप्युलेशनूय वाडिल्लें आसा. सो इतक्या मुठभर पुलिसांनी कंप्लीट ट्राफीक वायलेशन्स बूक करपाक जायना पळोवपाक जायना. सो पब्लीक आर द आयज एंड इयर्स ऑफ ट्राफीक विथ प्रेझेंट social networking age and internet age. This scheme of traffic sentinel has come up and it is a government notified scheme. Any public can report violation of the traffic rules
Okay, and they are helping the police in bringing the violations to their notice, and it is then the authorities are taking action into the matter. So people should abide by the law, the traffic and the motor vehicle act, and obey the rules and regulations on the road. And if somebody is trying to manhandle any traffic sentinel personnel, volunteer, they will be dealt with very heavy hands severely.